पार्टीतर्फे सरकाराक आमी पत्रय बरयल्लें आनी सरकाराक मागलें की हेची तुमी एक राज्य पातळीचेर ही डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करपाची गरज आसा, जातूंतल्यान आमचे राज्यांत इतले महान व्यक्ती जावन गेले हे देशाकूय कळोनी, आमचे पिढीकूय कळोनी, पूण आमचो सरकारान तेजेर कांडोळा केलो. आमचे सरकार जे व्यक्तीन देशाक कांयच इम्पॉर्टन्स दिना, कॉन्ट्रिब्युशन कांय ना, असले खुबशे व्यक्तीचे वोटपण गायतात. But I have come here as a teacher of history. Girish Bob Chodankar, who is a very good friend of mine, ताणी म्हाका रिक्वेस्ट केली की डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गॉमिश हे गोंयचे व्हड अशे सुपुत्र तांचेर उलोवपा खातीर. नाव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमी मिरामारच्यान जेन्ना बस स्टँडार वतात, कांबा चिल्ड्रन्स पार्क जे आसा ताचे ऑपोजीट जे गार्डन आसा त्या गार्डनान एक ब्लॅक स्टॅच्यू आसा व्हडलो. चडशे जाणांक तो खबर ना, तो स्टॅच्यू लोकांक दिसता पोर्तुगीजाचो, कोण तरी पोर्तुगीज ताचो स्टॅच्यू म्हणून, कारण तो पोर्तुगीज वेळारच घाल्लो. बट दॅट इज नॉट अ पोर्तुगीज, बट ही इज डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गॉमिश, जो नावेली सालसेत मडगांवचो, थंय ताचें घर आसा, जे आमी सावियो कुतिनो, मायसेल्फ एंड मेनी अदर्स आर ट्रायिंग टू सेव. आनी म्हाका दिसता गोंयकारांनी सगळ्यांनी एक जावन सगळ्यान अशे व्हडले गोंयकाराक ताका सारकें स्थान दितलें आनी ताजे जे प्रिंसिपल आसले, चड करून ताची आयडियोलॉजी आसली, जी आयडियोलॉजी एक नॅशनलिस्ट आयडियोलॉजी बट एट द सेम टायम क्रिश्चन आयडियोलॉजी, ही दोगांयचे भितर एक बरो मिक्स घेवन म्हाका दिसता फुडें वचपाची गरज आहा. आज जे कोण दल बदल केल्या तांचे कानार हें पडटलें काय कितें तें म्हाका खबर ना. गेले खेपे बी आमी तशेंच बोवाळ करताले, म्हाका दिसता तेन्नाच्या आमदारान खूब प्रॉमिसूय केल्ले, पूण कांय जावंक पावूंक ना. म्हाका दिसता सगळ्यांनी संघटीत जावन ते ताजें नांव, ताजें लिटरेचर आतांच्या भुरग्यां कडेन पावोवप. आतांच्या भुरग्यांक म्हाका दिसता इंटरव्यूवाक कोणूय भुरगे येतात तांकां जर विचारत फ्रांसीस लुईस गॉमिश कोण काय म्हटल्यार म्हाका डावट आहा एकलो भुरगो सांगपाक शकतलो जाल्यार. जो एक हिस्टोरियन, रायटर, लिंग्विस्ट, 5 भाशा तो सामकी बरी तरेन उलयतालो आनी ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट हू रिप्रेझेंटेड इन पोर्चुगल. तर हो मनीस इतलो व्हडलो मनीस आशिल्लो की ताका युरोपाक प्रिन्स ऑफ इंटलेक्च्युअल्स म्हणटाले.